सोम्याची उतरां आमी आयकुया, ती आयकून ताचेर नियाळ आमी करया. मातेवान बरयल्ली सुवार्त अध्याय 13 वोळ 40 आनी 4 तावन 50 आनी 2 पर्या. सर्गींचे राज म्हळ्यार शेतांत पूर्ण दवरल्या एक दिरव्या बरी. कोण एकल्याक ते मेळटा आनी तो परत्यान तें लिपयता. उपरांत संतोशान वचून तो आपलें आस्त बदीक सगळें विकता आनी तें शेत मोलाक घेता. सर्गींचे राज म्हळ्यार बरी मोतयां सोदून वेतल्या एक सावकारा बरी. चड मोलाचें एक मोती ताका मेळटास तो वेता आनी आपणाचें आस्त बदीक सगळें विकून तें मोती तो मोलाक घेता. परत्यान सर्गींचें राज एक झाडां बरी. तें दर्यांत उडयतास सर्व जिनसांची मासली तातूंत सांपडटा. झाड भरल्या उपरांत तें ओडतात आनी वेळेर बसून मासली विंचतात. बरी मासली भाटयांनी भरतात आनी नाकारी भायर उडयतात. ते परी घडतलें संवसाराच्या अंत काळार. देवदूत वेतले आनी कोट्यांक बरें तावन वेगळे कर्ण उज्याच्या आकट्यांत उडयतले. थंय जातलो विळाप आनी दांत किर्लोणे. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भाव भयणीनो, थोडो वेळ सोम्याच्या ह्या उतरांचेर आमी नियाळ करया. 3 वपारी सोम्यान सांगले ह्या सुवार्थेच्या वाचपांत आमी आयकल्यो. दिरव्याचे वपार, मोतयाचे वपार आनी झाडाचे वपार. 2 संदेश आमकां ह्या वपारी मारिफांत मेळटात. आनी ते 2 संदेश हे जावन आसात. पयलो 2 वपारींनी जेजू आमकां दिता. ते कितें म्हूण सांगल्यार दिरवें आनी मोती. तें सोम्यान सर्गींच्या राजाक सरी केला. खंयसर देव आसा थंयसर सर्गींचे राज आसा. आनी तिसरी वपार आसा झाडाची वपार, मासली पाकच्या झाडाची वपार. आनी तांतूं आमकां पळोवंक मेळटा विंगड करचें, बरें आनी वायट. ह्या वपारींनी जेजू आमकां सांगता दिरव्याच्या आनी मोतयाच्या वपारीन सर्गींचें राज मोलादीक जावन आसा म्हणून. कितलें मोलादीक तें? कितलें म्हूण सांगल्यार एक दिरव्या बरी एका मोलादीक मोतया बरी जावन आसा. आनी त्या देखून आमी कितें करूंक जाय? ह्या संवसारांत कितेंय मोलादीक आसल्यार तें आमी सर्गींच्या राजाक सरी केल्यार तें नगण्य, नेग्लिजंट. कित्याक म्हळ्यार सर्गींचे राज ताका आमी मोल बांदूं जायना. कशें त्या मनशान ताणें दिरवें पळयतास तो फाटीं वचून आपणा लागीं आसलें सक्कडी विकता. काल्याक म्हळ्यार तें शेत ताका जाय. ताज्या लागीं आसलें सक्कडी तें ओट्टू घाला. ताज्या की चड मोलादीक त्या भुंयत आसलें दिरवें. ती भुंय ताची न्ही. आनी त्या देखून ती भुंय आपणाची कर्ण घेवच्या खातीर आनी त्या वेळार त्या भुंयत आसलें दिरवें ताका मेळटा. आनी त्या पासून तो कांय करता म्हळ्यार ताचें आसलें सगळें घर आस्त आनी तें सगळें तो विकता. ताका कळीत आसा हें सगळें ओट्टू घाल्यारय त्या भुंयत आसलें दिरवें ताचें मोल मागीर कितल्यागी हजारो वांट्यांनी चड. आनी त्या देखून ताज्या लागीं आसलें तें विकूंक तो बेजार पावना.
मुखार ताका व्हड एक आस्त राखून आसा म्हूण सांगून तो जाणा. एक मोती ते घेवच्या खातीर वो मनीस ताज्या लागीं आसलें सक्कडी विकता, कित्याक म्हळ्यार ते मोती ताका मोल तितलें आसा. आमचें संवसारी जिवीत आनी तेच प्रमाणे आमच्या ह्या संवसारी जिणेंत आमी कितें जोडलां, जावं पुरो दुडू जोडला, जावं पुरो नांव आमी जोडलां, जावं पुरो आनी कितें गी मोलादीक म्हूण चिंताव जाणवाय हुद्दो, हे सगळें आमी सर्गीच्या राजाक सरी केलें जाल्यार ह्या संवसारांत आमी कितें जोडलेलें आसा तें चिल्लार, तें नेग्लिजंट. आनी देखून आमी कितें करूंक जाय म्हूण सांगल्यार त्या बुदवंत मनशा बरें आमी ह्या संवसारांत आमी कितें जोडलेलें आसा, आमचें म्हणलें कितें आसा तें आमी त्याग करूंक जाय. कितें जोडून घेवंक? सर्गींचें राज जोडून घेवच्या खातीर. ताचो अर्थ आमकां समजचे जाल्यार कोणा लागीं जायती आस्त बदीक आसली आनी ताज्या मागीर तसल्या मनशांनी सर्गींच्या राजा खातीर कितें त्याग केला त्या मनशांनी सांगिल्लें आयकल्यार आमकां अर्थ जाता. सर्गींचें राज कितलें मोलादीक म्हणून. कोण आस्त बदीक आसले मनीस, ग्रेस्त मनीस, जाणें आपणाची आस्त बदीक त्याग केल्या, या जाणें सर्गीय राजाचें मोल समजून घेतला, ताज्या लागीं आसतल्या आस्त बदकाक सरी केल्या. ह्या संवसारांतलो अतिश्रेश्ठ ग्रेस्त मनीस म्हळ्यार कोण? सुरवेर तावन आज पर्यंत हाका जाप आमकां मेळटा पवित्र पुस्तकांतच. अतिश्रेश्ठ मनीस म्हूण सांगल्यार साल्मांव राय, दाविदाचो पूत. ताच्या उपरांत तो रायपाटाक आयलो इज्रायलांत. सुमार लागीं लागीं 39 वर्सां ताणें राजवटकी चलयली. एक नांवार्दीक राय तो जावन आसलो. ताच्या काळार इज्रायलांत झुजां म्हणली नासतलीं, शांती समाधान थंयसर आसलें. जाणवायेक नांव वाडलेलो राय आनी सांगाताच ताच्या लागीं आसली आस्त बदीक, या ताच्या लागीं आसलें धन तें कितलें गी म्हूण सांगल्यार आज पर्यंत खंयच्याय मनशा लागीं तितलें नासलें. अति ग्रेस्त मनीस संवसारांत म्हळ्यार साल्मांव राय. आमकां पवित्र पुस्तकांतच पळोवंक मेळटा. कित्याक म्हूण सांगल्यार ताज्या लागीं कितली आस्त बदीक आसली. रायांचें पयलें पुस्तक 10वो अध्याय थंयसर गेल्यार आमकां साल्मांव रायाची ग्रेस्तकाय कितले म्हणून पळोवंक मेळटा. सकडी वाचना, मोदें मोदें थोडी वाक्यां तुमकां वाचून सांगता. तुमच्या लागीं पवित्र पुस्तक आसा जाल्यार तुमी तो उक्तो करून पळोवं येता, ना जाल्यार तुमी बरोवन काण घेवन उपरांत सवकासायन तुमी वाच येता. रायांचें पयलें पुस्तक 10वो अध्याय 14वी ओळ. साल्मांवची ग्रेस्तकाय. साल्मांवक हर एक वर्सा मेळटालें त्या भांगाराचें वजन 660 तालेंतां. आनी ताज्या लागीं इतलें भांगार आशिल्लें गी ताणें त्या भांगारान कितें केलें गे म्हूण सांगल्यार आमी पळयल्यार 16व्या वळींत साल्मांवक पेटलेल्या भांगाराच्यो 200 ढाली आसल्यो. ढाली म्हूण सांगल्यार झुजाक वेताले सैनीक रक्षण करच्या खातीर हाताक ते
ढाली म्हूण सांगल्यार आमी गुराणी म्हणटा हें ते घेतले आनी ह्या राया लागीं असल्यो 200 ढाली आसल्यो भांगारान केल्ल्यो आनी उपरांत आमी पळयता त्या भायर ताणें भांगाराच्यो 300 ल्हान ढाली केल्यो. सालमावरायान इतल्यो ढाली व्हड 200 आनी ल्हान 300 भांगाराच्यो ढाली केल्यो आनी ताणें ते व्हरून कितें केलें म्हूण सांगल्यार लेबनॉनाच्या वन भवनांत दवरल्यो. थोडे ग्रेस्त मनीस कितें करतात की म्हूण सांगल्यार तांच्या एक एका काळाक एक एक घर ते बांदून दवरतात या मोलाक घेतात. गिमेच्या दिसांनी ते ऊंच गुड्या वयर पर्वता वयर तांचे रेसॉर्ट करून दवरतात, थंड आसता आनी त्या देखून थंय वचून रावूं. आनी अशें ह्या रायान ताचें वन भवन केल्लें. तें खंय म्हूण सांगल्यार लेबनॉनांत फॉरेस्ट रेसॉर्ट लेबनॉनांत आनी थंयसर ताणें व्हरून दवरलें. आनी ताच्या लागीं कितें आसलें म्हूण सांगल्यार आमी पळयता 18व्या वळींत रायान हस्ती दंताचें एक व्हड सिंहासन केल्लें. आमी चिंत येता कितल्या हस्तींचो जीव ह्या वरवीं गेल्लो गी. एक सिंहासन तें रायाचें तें करीचें जाल्यार सुलाबाईची गजल न्ही, हस्ती दांतान तें करीचें जाल्यार तितलो एक वर्तो मनीस तो जायचे. आनी ताचें सिंहासन ताणें हस्ती दांतांनी केल्लें आनी तें शुद्ध भांगाराच्या तगडान धांपलें. परत एकटे आमी पळयता हस्ती दांत मोलादीक आनी तें मोलादीक सिंहासन ताणें सगळें भांगारान धांपलें. आनी परतान आमी पळयता 19व्या वळींत सालमावरायाची सगळीं पिवन पात्रां भांगाराची केल्लीं. तेच परी लेबनॉनाच्या वन भवनांतलीं सगळीं आयदनांय आपूट भांगाराची केल्लीं. ह्या राया लागीं कितें सकड आसलें पळया. ताचे ढाली झुजाक वता आसतना सकडां कडेन ते लंकडाचे स्टिलाचे आसतात, पूण हाच्या लागीं पांयशी आसल्यो आनी ते सकड भांगाराच्यो. ताची पिवन पात्रां सगळीं भांगाराची आनी ताचे उपरांत ताचें सिंहासन ताणें भांगाराच्या तगडान धांपल्लें. 27 वळींत आमी पळयता रायान जेरुजलेमांत रुपें फातरा भाशेन सामान्य जायशें केलें. म्हळ्यार ह्या रायाच्या वेळार रुप्याक कांयच मोल नासलें, चिल्लर ताणें करून सोडलें. कित्याक म्हळ्यार ताच्या लागीं इतलें भांगार आशिल्लें की तो वळू त्या रुप्याक कांय मोल नासलें बरें ताणें कर सोडलें. आतां लंकड कशें सोवायेचें आसा आमकां, तशें सालमावरायाच्या काळार ताच्या राज्यांत रुपे म्हळ्यार लंकडा भाशेन एकदम सोवाय चिल्लर ताणें कर सोडलें. ह्या रायाची आस्त कितली गी म्हणून प्रस्तुत काळार आज जाल्यार ताच्या लागीं आसली आस्त कितली म्हणून थोड्या मनशांनी लेख गेले. ती कितली म्हळ्यार $2 ट्रिलियन इतलें समान. 2 ट्रिलियन आमी रुपयान हजारान लाखान आनी करोडान लेख करता. पाश्चात्य गांवांनी थंयसर हजार आनी ताज्या उपरांत मिलिया आनी त्या भायर बिलिया आनी त्या उपरांत ट्रिलियन म्हणून लेख करतात. कितलें जावं येता सादारण 2 ट्रिलियन म्हूण सांगल्यार 2 ट्रिलियन म्हळ्यार 150 लाख करोड इतली आस्त ताच्या लागीं आसतली. आनी त्या देखून येदोळ पर्यंत ह्या संवसारांत इतली आस्त आसलो मनीस कोणूच नासलो आनी आतां प्रस्तुत काळार इतली आस्त आसलो मनीस कोणी ना. इतलो आस्त आसलो ह्या धनदिरवे आसलो मनीस सालमाव, अति ग्रेस्त मनीस संवसारांतलो. देवान ताका इतली आस्त ताका दिल्ली कित्याक म्हळ्यार ताणें एक मागणें केल्लें आनी तें मागणें आमकां पळोवंक मेळटा रायांचें पयलें पुस्तक 3रो अध्याय आनी 5वी वळ. सालमावरायान तो ल्हान आसलो राय जाता आसतना ताणें मागणें केलें आनी घालतेपणान ताणें केलें. हांव भुरगो, म्हाका राज चलोवंक जाय पुरती जाणवाय ना, म्हाका समजणी ना अशें म्हणून ताणें मागणें केल्ल्या वेळार
राया देवानं मेसवून ताका विचारले, सलमांव तुका कितें जाय विचार गी म्हणून. आणि त्या वेळार आमी पळयता रायांचें पयलें पुस्तक 3रो अध्याय 5वी ओळ. आनी देवान दिल्ली आनी देवान ताका विचारलेल्या वेळार सलमांव रायन देवा लागीं कितें विचारलें म्हळ्यार 9वी ओळ, 3रो अध्याय 9वी ओळ. आनी तो म्हणलो म्हाका जाणवाय जाय, येदें व्हडलें राज्य आनी तें सांबाळीचें जाल्यार हांव ल्हान भुरगो आनी ताका देखून म्हाका जाणवाय जाय अशें ताणें देवा लागीं मागलें. आनी देव कितलो पसंद जालो म्हूण सांगल्यार, तुवें बरें मागलाय, तुवें म्हाका आस्त दी, धन दिर्वें दी, असलें कांय तुवें अधिकार दी म्हूण मागोवं नाय. तुवें कितें मागलाय म्हळ्यार जाणवाय दी. तुज्या हाताक आसल्या मनशांक, राज्याच्या मनशांक सोलोवन व्हरच्या खातीर तुवें जाणवाय मागलाय. आनी देव ताका कितें करता म्हळ्यार ताणें मागिल्ली जाणवाय दिता. मोगाच्या भाव भयणीनो, सलमांव राय जाणवायेक ना वाडलेलो राय. आनी ताची जाणवाय आयकोवच्या खातीर दक्षिणाची राणी, शिबाची राणी ती पयण करना आयिल्ली इस्रायला. कित्याक म्हळ्यार सलमांवच्या तोंडांत जाणवायची उतरां वळटलीं आनी ती आयकोवच्या खातीर ती राणी जायतें पयण करना आयिल्ली. कित्याक म्हळ्यार जाणटो राय, नवार्दीक राय, प्रत्येक जावन ताच्या जाणवायेक लागून. आनी देवान ताका जाणवाय विचारल्या खातीर जाय तितलें धन दिर्वें मात्र दिलें न्ही, जाणवाई दराबस्त रितीन बरें शिकप, बरी जाणवाई ताका आशिल्ली. आनी उपरांत ताच्या जिणेंत आमी पळयता ह्या रायाक कितल्यो बायलो, स्त्रियो, पत्नी आशिल्ल्यो की म्हूण सांगल्यार रायांचें पयल्या रायांचें पुस्तक 11वो अध्याय आनी 3री ओळ आमी पळयता. पयल्या रायांचें पुस्तक 11वो अध्याय आनी 3री ओळ. 700 बायलो पत्नी रायकुंवरनी कडेन तो लग्न जाल्लो आनी ताच्या उपरांत 300 उपपत्नी ताका आशिल्ल्यो. म्हळ्यार 1000 स्त्रियो ताका आशिल्ल्यो. जाणवाय नावार्दीक राय तो, धन दिर्व्यांत अतिश्रेश्ठ राय. ह्या संवसारांत येदोळ पर्यंत तितली आस्त बदी कोणा लागीं नासली. आनी ताच्यो पत्न्यो 1700 रायकुंवरनी आनी ताचे मागीर इतर 300 उपपत्नी. आमी लेख घालूंक जाय, कित्याक म्हळ्यार हाचे तितलो संतुश्टी मनीस दुसरो कोणी आसूंक ना म्हणून. कित्याक म्हळ्यार इतले धन दिर्वें आशिल्लो मनीस ह्या संवसारांत येदोळ पर्यंत नातुल्लो. इतलें धन दिर्वें, ताच्या सांगता वर्ती जाणवाई आनी ताच्या उपरांत 1000 स्त्रियो. कोणी मनीस ह्या संवसारांत एकदम संतुश्टी मनीस आशिल्लो जाल्यार तो जावन आसा सलमांव राय म्हूण आमी चिंतूंक पुरो. पूण मोगाच्या भाव भयणीनो, हो राय कितें म्हणटा म्हणून आमी पोरण्या आनी एका पुस्तकांत पळोवं येता. आनी तें पुस्तक जावन आसा उपदेशाचें पुस्तक. उपदेशकाचें पुस्तक तें खंडी जावनी सलमांव रायान बरयल्लें न्ही. क्रिस्तपूर्व सादारण लागीं 300 इसवेंत बरयल्लें. आनी ह्या पुस्तकाक सलमांवचेंच नांव दिलां. आनी आमी पळयता पयल्या अध्यायांत आनी ताच्या उपरांत पयल्या वळींतच ह्या पुस्तकाक शीर्षिका, टायटल दिल्लें आसा. जेरुसलेमाच्या राया, दाविदाच्या पुता, उपदेशकाची उतरां. उपदेशकाचें पुस्तक. आनी तातूंत आमी पळयता तोच सांगता हें दावीद रायाच्या पुताचें उपदेशक म्हळ्यार तसो जाणवायचो मनीस कोहेलेत ह्या एक्लिजियास्टस, हिब्रू भाशेंत कोहेलेत सभा आनी ताच्या उपरांत ग्रेक भाशेंत तर्जुमो करता आसतना ताका नांव आसलें एक्लिजियास्टस म्हणून. आनी आमी कोंकणी भाशेंत पळयता उपदेशकाचें पुस्तक. आनी वो सलमांव राय तो कितें म्हणटा की म्हूण सांगल्यार 5व्या अध्यायांत आनी 9वी ओळ, 5वो अध्याय 9वी ओळ तो कितें म्हणटा की म्हूण सांगल्यार
दुडवासो मोग करता तो मनीस कितलो दुडू मेळ्ळ्यारी तृप्त जायना. दुडवासो मोग करता तो मनीस कितलो दुडू मेळ्ळ्यारी तृप्त जायना. ग्रेस्त काय असो मोग करतल्याक कांयच आदाय मेळना. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, विपारियास हाका म्हणटात विपारियास. संवसारांतलो अति ग्रेस्त मनीस, दुडवांदीक मनीस, आतां मागीर तितलें धन दिव्य आसलो मनीस मनशाकुळाच्या चरित्रेन ना. आनी तो कितें म्हणटाय म्हण जाल्यार कितले ग्रेस्त काय एकल्या मनशाक आसल्यार तो मनीस तृप्ती जायना. तो मनीस तृप्ती जायना. आनी ताज्या मागीर पयल्या अध्यायांत दुसऱ्या वळींत तो कितें म्हणटा म्हण सांगल्यार उपदेशाक म्हणटा व्यर्थस व्यर्थ, व्यर्थस व्यर्थ, सगळें व्यर्थ. व्यर्थस व्यर्थ, सगळें व्यर्थ. सगळें म्हळ्यार कितें आसा तातूंत? तातूंत सगळें म्हळ्यार कितें आसा म्हळ्यार ताज्या लागीं कितें आसलें तें सगळें. ताज्या लागीं धन दिर्वें आसलें. हर एका वर्सा 666 ताळें तितलें भांगार येवन ताज्या खजानांत पडटलें. आनी अशें 30 आनी 9 वर्सां ताज्या खजानांत येवन पडलेलें भांगार इतलें. आनी ताज्या मागीर ताज्या लागीं जाणवाय वर्ती आसली आनी पत्नी इतल्यो आसल्यो ताज्या लागीं. आनी अकरेक तो हें सगळें आसलो मनीस कितें म्हणटा म्हण सांगल्यार व्यर्थस व्यर्थ आनी सगळें व्यर्थ. वॅनिटी ऑफ वॅनिटीज, फ्युटायल सक्कडी. ते सादारण कशें म्हण सांगल्यार हिवाळ्याच्या दिसांनी पफ ऑफ विंड. हिवाळ्याच्या दिसांनी आमी जर तर भायर येता जाल्यार घरांत येवन भायर सगळ्यांनी थंड आसता. आनी त्या वेळार आमी उस्वास सोडटा आसतना आमच्या तोंडांत येवन कितें येता म्हण जाल्यार श्वास सोडलेलो ऊन वारें आमकां तो दुरा बरी दिसता आमच्या नाकाच्या या तोंडाच्या लागीं. आनी कितलो वेळ तें आसता? एक थोडी सेकुंडां मात्र, उपरांत तें नपयस जाता, दिसना. आमी श्वास सोडलो म्हणून कोणें सांगचें बरीत ना. आनी सलमांव राई ताच्या सगळ्या ग्रेस्तकायेक हाका तुलन करता पफ ऑफ विंड म्हण सांगल्यार ह्या हिवाळ्याच्या काळार आमी सोडलो श्वास कसो घडये भितर नपयस जाता गी तेच प्रमाणे मनशान कितलें जोडलें जाल्यार तें हाका सरी करी येता. आनी तातूंत तो म्हणटा मनशाचें जिवीत वाऱ्याक पाट लागप म्हळ्यार वाऱ्याक धांवडोन गेल्लें बरी. कोणे म्हणी मनशान वारें धांवडोन ताणें तें जोडून घेतलें आसाय खंडीत ना, साध्य ना. आनी देखून सलमांव राय ताच्या जिणेंत सक्कडी जोड न्हू, जाणवाई जोड न्हू, नावाडीक जावन जाणवायत धन दिर्वें जोड न्हू, आनी इतल्यो स्त्रियो सगळ्या आसून अकरेक तो काले म्हणटा म्हण जाल्यार वॅनिटी ऑफ वॅनिटीज. खंयच्या मुखार? सर पदवेदार देवा मुखार. सर पदवेदार देवा मुखार हे सगळें संवसारांतले कितले आसल्यार वॅनिटी ऑफ वॅनिटीज, व्यर्थस व्यर्थ सगळें, फ्युटायल सगळें. ह्या नावाडीक रायान एक मिस्टेक केल्ली. ताका देवान जाणवाय दिल्ली आनी ताका जायती आस्त आनी दुडू भांगर सगळें आसलें. पूण ताजी एक अस्कत काय आसली. ती काले म्हळ्यार स्त्रियो एक न्ही, दोन न्ही, 700. ताजो उद्देश बरो आसलो. उद्देश काले म्हूण सांगल्यार शेजारी रायां कडेन राजी करून दवरचे खातीर ताणें असलीं लग्न करून घेतलीं. आनी त्या वरवीं सगळ्यांनी थंयसर शांती आसली. पूण ह्या स्त्रियेन येत आसतना तांच्या देवाक मुर्तीक तांणी ती हाड आयली आनी तांणी रायाक बोळायलें. ताचें मन तांच्या कुशीन ओडुल्लें आनी तोय क्रमेण आमी पळयता ह्या मुर्ती पुजाक बली जावचो. आनी ताजो परिणाम जावन आमी पळयता कितें म्हळ्यार सलमांव राय अखंड इस्रायलाचो निमाणो राय. दावीद नावाडीक राय ताच्या वेळार सगळें ताणें राज बांदून हाडलेलें आनी ताच्या पुतान सलमांवन तें सांबाळलें शांतीन. पूण तो
इस्रायल असो निमाणो राय जावंक पावलो, अखंड इस्रायल असो. आनी ताजे उपरांत ताज्या पुताच्या काळार रेहोबॉम जुदाचो राय जावन उत्तराक इस्रायलांत जेरोबाम म्हणलो आनी एकलो राय जालो. तें राज वांटें जालें. आनी असल्या एका स्थितींत हो राय कितें म्हणटा म्हळ्यार की तें सक्कड जिणयेंत जोडलें. तें सगळें काल्याक सरी करयत म्हळ्यार ह्या स्वासा बरी हिवाळ्याच्या दिसांनी ह्या वारें धांवडोन व्हेल्लें बरी, वाऱ्याच्या पाठीक लागप, चेजिंग द विंड. आनी असल्या संदर्भाचेर अकरेक ताका एक बरी जाणवाय मेळटा. ती कलीक म्हळ्यार उरता कालिंगी म्हणून. तें काली देव मात्र, केवल देव मात्र, सर्गींचे राज मात्र शाश्वत, ते मात्र मोलादीक. हें सगळें जोडुल्लें तें व्यर्थ फ्युटायल काली उरता काल म्हळ्यार देवाचें राज. मोगाच्या भाव भयणीनो, एक भोव अर्थभरीत संगत आमकां हांगासर पळोवंक मेळटा. जेजून आयच्या सुवार्थेंत आमकां दाखोवन दिला सर्गींचें राज कितलें मोलादीक. ताका खंयच्यान सरी करूं जायना. सालमावरायाच्या आस्त बदखांती आमी तें सरी करूं जायना. असले 100 सालमावराय सांगता गेल्यार सर्गींचें राज ताका आमी सरी करूं जायना. कित्याक म्हळ्यार सर्गींचें राज तितलें उंच. थंय आसचें म्हळ्यार एक भाग. असली आस्त बदीक आमी सगळे ओट्टू घालनी सर्गींचें राज आमकां मोलाक घेवंक जायना. टिकेट काडूंक जायना सर्गींच्या राजाची. कित्याक म्हळ्यार तें मोलादीक जावन आसा. तें मोलादीक जावन आसा. आनी तें आमी आपणायचें जाल्यार कितें करूंक जाय. तें कितें करूंक जाय म्हळ्यार आमकां सोमी जेजू तिसऱ्या ओपारींत आमकां सांगता. रामपोणेक मासली पाकूंक गेल्ले मनीस पाकता आसतना त्या झाडा भितर सक्कड येता, काले सक्कड येता. मासल्यो कंडी जावन ते पागूंक गेल्ले आनी त्या मासल्यां सांगता की तें सक्कड येता की म्हूण सांगल्यार कोसरो येता. आनी ताज्या मागीर आनी कितें आसलें तें वडता आसतना सक्कडी तांतू येता. आनी वोंडान नेवन ते तडीक आयल्या उपरांत कितें करतात की म्हूण सांगल्यार वयर वमतितात. आनी ताम्यार कोसरो पुरो विंगड करन बरी मासली मात्र भाटयांनी भरतात. बरी मासली मात्र भाटयांनी भरतात. नाकारी ते प्रकांड उडयतात. कित्याक म्हळ्यार तांकां वता ताका कांय मोल ना. काली तांणी तांचे बॅग गोणी भाटयो वोवन व्हरचे मात्र ताजे वरवीं कांय तांकां फायदो जायना. आनी ताका देखून ते कांय करता म्हळ्यार बरी मात्र विंसून काडटात. सर्गींचें राज मोलादीक. खंयच्याय आस्त बदकान तें आमी घेवंक जायना. थंय वचत जाल्यार खंयचीय आस्त बदीक कितलेंय आमी विकून टिकेट आपणोवंक जायना. आनी तें वचत जाल्यार कालें करीचे आमी बऱ्या मासल्यांच्या कॅटेगरीन वर्गांत आसूंक जाय. कितें ताजो अर्थ? कितें म्हूण सांगल्यार आमचें जिवीत कशें आसा जग म्हूण सांगल्यार सोम्य जेजूच्या जिणये बरी आसूंक जाय. बऱ्या करण्यांनी आटापलेलें, बऱ्या उतरांनी आटापलेलें आनी ताज्या मागीर बऱ्या चिंतनाचें आमचें जिवीत. जर तर असल्या संगतींनी आमी आमचें क्रिस्ती जिवीत जियेलें जाल्यार संवसाराच्या अखेरीक ह्या आमच्या जिणयेच्या अखरेक आमी त्या बऱ्या मासल्यां बरी आमकां विंसून काडटले. कितें करूंक? सर्गींच्या राजांत आमकां दवरूंक. अती अमूल्य रत्न, अती अमूल्य मोती सर्गींचे राज तांतू आमकां वसोवंक मेळटलें. कितें केल्ल्या वेळार बऱ्या चिंतनांनी, बऱ्या उतरांनी आनी बऱ्या करण्यांनी आमचें जिवीत आमी जियेल्ल्या वेळार कशें बरें जिवीत जिवोवचें म्हळ्यार सोम्य जेजूच्या जिणयेचेर आमी दिश्ट घाल्यार आमकां पळोवंक मेळटा. तें कालें म्हळ्यार त्यागाचें जिवीत संपूर्ण रितीन. कितेंच स्वार्थ ना थंयसर. आपणाकच खाली केल्लो मोग तो जावन आसा. खंय पर्यंत आपल्या जिवाचो निमाणो थेंबो रगत वारयता पर्यंत ताणें आमचो सगळ्यांचो मोग केल्लो. आनी त्या देखून त्याग, सेवा, मनशापूत ह्या संवसारांत सेवा घेवंक येवंक ना, बगार सेवा दिवंक आयिल्लो. आनी त्या देखून ताणें कितें केलें म्हळ्यार ताच्या नौकरांचे ताणें पांय धुले. सबऑर्डिनेट्स आमच्या सालत्या जिणेंत आमी कालें पळयता म्हूण सांगल्यार बेल्ल मारलें. आनी त्या दाळा भायर आसलेल्या नौकरान आमच्या लागीं येचें.
ती रीत जावन आसा. आमी कितें करूंक म्हूण सांगल्यार फर्मावंक कमांड करूंक आसचें. पूण जेजूच्या राजांत उलटेंत आसा. जेजूच्या जिणेंत आमकां विंगडच पळोवंक मेळटा. तें कालें म्हूण सांगल्यार तो ताच्या शिसांचे पांय धुता. सेवा घेवंक आयिल्लो न्ही, बाकार सेवा दिवंक. आनी ताका देखून जर तर आमच्या जिणेंत आमी असलें जिवीत आमी जियेता हे मोलादीक देवाचे राज तांतू आमी भितर सरोंक शकता. मोगाच्या भाव भयणीनो, सिंगापोरांत एकलो ग्रेस्त मनीस, ताचें नांव खी तात नंग म्हणून, CHEETATNG, सादारण 61 वर्सां प्रायाचो मनीस हो. आनी व्हड कंपनीचो तो मालक, रियल एस्टेट म्हण सांगल्यार आस्त बदीक आनी तें चलावण करचो विकचो घेवचो मनीस. ताची कंपनी सिंगापुरांत, मलेशियांत आनी त्या भायर ऑस्ट्रेलियांत असल्या सगळ्यांनी विस्तारल्या. एकलो तरणाटो भुरगो ताच्या लागीं विचारता, आज तरणाट्यांक कितें संदेश दिवंक तूं अपेक्षीत आहे? आनी त्या वेळार हो मनीस म्हणटा कितें म्हूण सांगल्यार, मनीस कितलोय ग्रेस्त जावं येता आनी ताज्या उपरांत ताज्या लागीं सक्कडी आश येता. कोणी मनीस परिपूर्ण म्हणलो ना, कोणी मनीस संपूर्ण रितीन ग्रेस्त म्हणलो ना. हर एकल्याच्या जिणेंत एक मिस्सींग गॅप आसता. म्हूण सांगल्यार एकय म्हूण एक आंकडो तुटुल्लो आसता. मिस्सींग पीस. तो म्हणटा म्हज्या जिणेंत ती अशेंत पळया, हो एका कंपनीचो व्हडलो मालक, ग्रेस्त मनीस, ताजी आस्त व्हड जावन आसा. पूण तोय काल म्हणटा म्हळ्यार म्हज्या जिणेंत एक मिस्सींग पीस, मिस्सींग लिंक आसलें आनी तें आतां भरती जालां. कशें भरती जालां? तें मिस्सींग लिंक कालें म्हूण सांगल्यार मिस्सींग गॅप स्वामी जेजू क्रिस्त. आनी तो म्हणटा मनशाच्या जिणेंत धादोसकाय, तृप्ती, समाधान आसा जाल्यार हे मिस्सींग गॅप जेजू क्रिस्तान मात्र ते आमच्या जिणेंत भरी येता. या आमकां तें घडची येता म्हणून. कितली अर्था बरीत उतरां. आमच्या जिणेंत संतोष आसा जाल्यार सक्कडी आसा येता, पूण आमच्या जिणेंत संतोष ना जाल्यार ते भरती करी येता कोणें म्हळ्यार सोम्य जेजू क्रिस्तान मात्र. एक नांवार्दीक मनीस, ग्रेस्त मनीस, सक्कडी आसा ताज्या जिणेंत, पूण ताज्या जिणेंत उणें आसलें भरती केल्लें जेजू क्रिस्तान. तो संदेश तो तरणाट्यांक, वाडोवन येतल्या मनशांक दिता. दक्षिण कोरियांत अनेकलो तरणाटो आसा, ताजें नांव सुंग बियोन हा म्हणून. हो तरणाटो ताज्या बापायन ताका बरो करून वाडोवन हाडलेलो. बरें शिकप, कितें जाय तें सक्कडी ताका दिल्लें. ल्हानशा प्रायर तो डावू टॅक्नॉलॉजीस म्हणल्यार त्या संस्थेचो मालक. धाकट्या प्रायर. आनी ताणें कितलें जोडलें गे म्हूण सांगल्यार तो म्हणटा 40 वर्सांच्या प्रायर तो रिटायर जालो गे, निवृत्त. म्हळ्यार ताका बगलें कालें म्हूण सांगल्यार जोडूलें इतलें गम्मत जालें म्हणून. आनी हो तरणाटो कितें म्हणटा म्हूण सांगल्यार एक पावटी ताका एक धोको लागलो. कालें म्हूण सांगल्यार ताणें काम करता आसतना तांकां आसलें कॉन्ट्रॅक्ट एका कंपनीन काडून सोडलें आनी दिक्कापाल जालो. असल्या संदर्भाचेर ताज्या पत्नीन ताका एका रेतेर आपोवन व्हेलें आनी भुरगीं आसलीं. रेतेरांत कांय जावना. निमाणें रेतेर सोडून येता आसतना ताका एक वर्तो अनुभव जालो. तो कोलो म्हळ्यार स्वामी जेजू क्रिस्त म्हज्या खातीर मेला आनी हांवें ताज्या खातीर जिवंक जाय. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. आनी ताज्या उपरांत तो अनुभव जाल्या उपरांत तो कितें म्हणटा म्हूण सांगल्यार आज हांवें स्वामी जेजू क्रिस्ता खातीर जिवोवचें. नो रिटायरमेंट, निवृत्ती म्हणली ना. हांवें आळसाय करूंक जायना, हांवें निवृत्त जावंक जायना. हांवें जिवोवचें जाल्यार जेजू क्रिस्ता खातीर.
हांव एक सर्गेच्या राजाचो मिशनरी म्हूण तो म्हणटा. तो म्हणटा एका वेळार म्हज्या जिणेंत सक्कडी आसले आनी हांव सक्कड्या बरी इगर जाग येतलो आनी म्हाकाच हांव म्हणटलो काय म्हण जाल्यार हांव म्हजे धर्म पाळटा आनी ताज्या मागीर म्हजें कितें सक्कड रुली रेगुरो आसा ते सक्कडी हांव पाळटा. कोणाक अन्याय हांवें करूं ना, वायट हांवें करूं ना. सक्कड क्रिस्तांव बरी हांवें इगर्जेक येतलो. पूण ही बदलावण आयल्या उपरांत तो कितें म्हणटा म्हूण सांगल्यार आय हॅड नॉट गिवन द प्रायम सीट फॉर माय लॉर्ड जिजस क्रायस्ट. म्हज्या जिणेच हांवें प्रधान जागो म्हज्या सोम्याक दिवं नातलो. कितले अर्था बरीत चिंतप. सक्कडी करतलो हांव पूण म्हज्या जिणेंत समाधान गेलें आनी त्या मागीर दूख आयलें आनी त्या वेळार समाधान हाडलेली संगत म्हळ्यार ही कलीग म्हूण सांगल्यार स्वामी जेजू क्रिस्त म्हज्या खातीर मेला, जिवंत जाला आनी ताज्या खातीर हांवें जिवंक जाय आनी ताजी सुवार्ता प्रगट करूंक जाय. आनी अशें केल्ले वरवीं आज आपणाच्या जिणेंत संतोश आसा, समाधान आसा म्हणून तो सांगता. आनी तशें जायतें जाल्यार कालें करचें म्हूण सांगल्यार आमच्या जिणेंत आमी मिसा घेता आनी त्या मागीर मागणें म्हणटा आनी त्या उपरांत आराधन करता, सगळें करता, पवित्र पुस्तक वाचता. पूण आमी विसारचे आमच्या जिणेच्या ह्या वाहनांत, जिणेच्या पैणांत प्रधान जागो कोणाक आमी दिला. आमचें जिवीत कोण चलयता. सोम्याचें नांव सांगून आमी आमचें जिवीत चलयता गी या आमचें जिवीत सोम्याक चलोवंक आमी सोडलां गे म्हणून. जर तर आमी सोम्याचें नांव सांगून आमचेंच जिवीत आमी चलयता जाल्यार तो वळू तें खंय खंय वचून पावता अड्डादिड्डी. आमी आमचें जिवीत सोम्याक समर्पण दिलां जाल्यार तो वळ सोमी जेजू तें चलोवन व्हरता आनी तो वळू आमच्या जिणेंत आमची चिंतनां नितळ आसतात, आमची उतरां मोवाळ आसतात आनी त्या भायर आमच्यो करण्यो दयाळ आसतात. बरें चिंता आसतना उतरां बरीं येतात आनी तो वळ आमी आनी एकल्याक उत्तेजन करता आनी त्या मागीर तांकां आमी हुरूप दिता. पडलेल्या मनशांक, सोलवल्ल्या मनशांक आमी उठोवंक तांकां उत्तेजन दिता. केंडून तांचें समाधान पाड करिना. आनी तेच प्रमाणे आमची जिवीत ते दयाळ करण्यांनी भरलेलें आसता. साध्य आसले प्रमाणे आमी हेरांक कुंभ करूंक वेची मनशां आसता. आनी असल्या संदर्भाचेर आमच्या जिणेच्या अखेरीक संवसाराच्या अंत काळार बरी मासली विसले बरी देवदूत आमकां विसून सर्गेच्या राजांत व्हरतले. मोगाच्या भाव भयणीनो, असले जिवीत आमी जियेले जाल्यार खंडीत जावनी मोलादीक मोती आमी जोडले बरी जाले आनी त्या मागीर पूर्ण दवरले तें वर्तें दिरवें आमचें कर्ण आमी घेतिल्लें बरी जालें. साध्य आसा की खंडीत जावनी साध्य आसा. खंडीत जावनी साध्य आसा. आमी पळयता ह्या सिंगापुराच्या ग्रेस्त मनशाचें जिवीत आमच्याच काळाचो मनीस आनी ताज्या मागीर दक्षिण कोरियाचो आनी एकलो तरणाटो आमच्याच काळाचो मनीस आजुनूय ते जिवांत आसात. आनी तशें आसता आसतना आमकां खंडीत जावनी साध्य आसा. खंडीत जावनी साध्य आसा. काल हें जाय की म्हूण सांगल्यार आमच्या लागीं इच्छा सकत जाय, आमच्या लागीं मोन जाय. आनी तें आसलें जाल्यार खंडीत जावनी आमी सोम्याच्या मेटांनी चलोवंक साध्य आसा, मुखार वचोंक साध्य आसा, शांतीपणाची जीण जियोवंक आमकां साध्य आसा. ह्या सप्त्यांत आमी सांत ब्रिजीत हिचें फेस्त आचरण केलें. शुक्रारा दीस ब्रिजीट ऑफ स्विडन, ती ग्रेस्त कुटुंबांत जल्मल्ली स्त्री चली आनी त्या मागीर 13 वर्सांच्या प्रायर गव्हर्नराची धूव 13 वर्सांच्या प्रायर एका रायकुवारा लागीं लग्न करून दिल्लें तिका. 7 जाणां भुरगीं. 28 वर्सांचे लग्न जिवीत जियेल्या उपरांत तिचो पती तो मरण पावलो. आनी त्या वेळार ही स्त्री ती कितें करता म्हूण सांगल्यार चंचल जायना या देदेस्पोर जायना. बाकार कितें करता म्हूण सांगल्यार आपणाचें जिवीत पळय ग्रेस्त कुटुंबांत जल्मल्ली, रायकुवारा लागीं लग्न जाल्ली आनी ताज्या उपरांत पती सरलेल्या वेळार ती कारें करता म्हूण सांगल्यार आपणाचें जिवीत ध्यानांत खर्चिता, सोम्याच्या सेवेंत तें खर्चिता ती.
आनी आपल्या पातकांक प्राजी जावन बागेवंतो जाग्यार पैण करता. आनी आमी पळयता ती मात्र न्ही, तिची धूव कॅथरीन ऑफ स्वीडन ती आज पवित्र सभेंत सांतीण जावन आसा, आवय आनी धूव. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमच्या लागीं जायतें आसूं पुरो, पूण अकरेक एक सवाल आमी विचारूंक जाय. आमच्या लागीं आसलें सगळी सोम्या मुखार आमी वेता आसतना खंयचें चड प्रामुख्यते आमी दिता? खंयच्याक? आमच्या लागीं आसलें ताका गी सोम्या जेजू क्रिस्ताकी. आमच्या जिणेंत आमी प्रधान कदेल या प्रधान जागो आमच्या जिणेचो कोणाक आमी दिला? सोम्या जेजू क्रिस्ताक आमी दिला की या आमच्या लागीं आसल्या धन दिरव्याक आमी दिला? आमच्या लागीं आसलें नांव थोडे फावटी पॉप्युलॅरिटी तें कांय करता म्हळ्यार आमकां आमालांत बुडयता. थोडे फावटी आमचो अधिकार आनी त्या वरवीं कांय जाता म्हळ्यार आमच्या जिणेंत गर्व आनी ताजे उपरांत एरोगन्स आपापींत भितर येता. आनी तो वळू आमी मिसाक येता, मागणें म्हणटा क्रिस्तांव वय, पूण आमी नियाळन पळयल्यार आमच्या जिणेंत कोण आमचें जिवीत चलयता? सोमी जेजू चलयता की ह्या आमचो गर्व एरोगन्स चलयता? आमचो दुडू भांगर आमचें जिवीत चलयता? आमचो अहंकार आमचें जिवीत चलयता? देखून मोगाच्या भाव भयणीनो, आयच्या सुवार्तेंत सोम्या जेजून आमच्या मुखार हे ओपारी दवरल्यात, ते दिरव्याची पुरून दवरल्या दिरव्याची, आनी तशेंच त्या मोलादीक मोतयाची सर्गींचें राज जावन आसा तें, आनी तें तितलें अमूल्य सर्गींचें राज खंयच्याय दुडू भांगरान संवसारी संगतीन मोलाक घेवंक जायना तितलें. आनी तशें जाल्यार त्या राजांत आमी वचून पावचे जाल्यार आमचें जिवीत बऱ्या करण्यांनी भरलेलें जावंक जाय. तो वळू देवदूत आमकां सर्गींच्या राजाक विंचून काडून व्हरतले आनी थंयसर सोम्या सांगता सासणाक आमी जियेतल्या, अंत नासलेल्या त्या सर्गींच्या राजान. पवित्र सभेंत कितले सांत भक्त आसात आनी ताजे उपरांत सांत भक्त म्हणून बिरूद नासलेले आनी कितले भाग्यवान मनीस आसात. ते सगळे आज देवदूतां सांगता सर्गींच्या राजांत सोम्याची स्तुती करतात, हालेलुया गीत गायतात. एक दीस आमी तांच्या सांगता सर्गींच्या राजांत देवदूतां सांगता, सांत भक्तां सांगता, मार्तीरां सांगता सोम्याची स्तुती गायचे जाल्यार आमी ह्याच वाटेन चलोवन वचूंक जाय. आनी त्या देखून अशें जिवोवच्या खातीर सोम्या जेजूची कृपा आमी मागया, ताचे आशिर्वाद आमी मागया. आमचें जिवीत भाग्यवान जावं दी आनी अशें सोम्या सांगता आमी सासणाक जिवोवंक पावो म्हणून सोम्या लागीं आमी मागया.